एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोला आंबेली. थोडे दीस पयलीं हांवें एक डिबेट चयली. राजू नायक बाबान एक डिबेट घेयल्ली. तीग जामानेस्त आहलोले, बाब कुंकळेकर जावं बाब किशोर बाब सवाळ. आनी त्या डिबेटीन एक वस्त म्हाका तिगेली एक स्टेटमेंट लायक जावना. आनी इट वॉज अ हर्टींग स्टेटमेंट. सो हांवें काळ आनी फोन उबारलो आनी राजू बाबाक फोन केलो आनी ताका सांगिल्लें दॅट वॉट आय डी नॉट लायक द वे ही पूट इट. फॉर एग्जाम्पल त्यान डायरेक्टली कितें म्हणलें तेणें, तो सजेशन करूंक लागलो. आनी जे जाग्यार सावन हे EDM फेस्टिवल येवपा आहलें थिंगा लोकांनी पयलो आवाज उबारून ते नाका म्हणलें. आनी थिंगा ते गेले. आमी म्हणोना ते उमके कऱ्यो व्हड म्हूण, आमी म्हणलें हें आमकां हिंगा नाका आनी चड करून सावथाक नाका म्हणलें आमी. आनी जायते पंचायतीन मागीर म्हणटा जायते रेजोल्युशन येयली. ऑलमोस्ट आख्ख्या सालसेटींतल्यान चडशी रेजोल्युशन बाय घेयली पब्लिकान नाका म्हूण. कित्याक सावंत सराक एक गव्हर्मेंट सदां म्हणटा लोकांक नाका ते ताका नाका, तो ताका लागून सगल्यांनी दिल म्हणलो. सो राजबाबान म्हणलें, राजबाब हें तुवें पड सजेशन केलां नाकेरी बेतला और मुपत्ते सनबर्न विषय आणि तो आमकां आवडटा. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन आमचे मदीं सिद्धार्थ बाब कुंकळकर बीजेपीचे स्पोक्सपर्सन आनी ते किल्लो लडयतले सनबर्न जाय म्हणून अशें म्हाका दिसता. आमचे मदीं एडवोकेट अमित सावंत जे मांद्रेचे आदले सरपंच आतांचे पंच वांगडी, आनी आमचे मदीं खडेगाड पत्रकार किशोर नायक गांवकर. सगळ्यात पयलीं हांव म्हणटा किशोर बाब, वाय नॉट की असे काही जागे गोंयांत आसात जे सेक्लुडेड, जे लोकां पासून पयस, लोकवस्ती पासून पयस, असे जागे तुम्ही निर्धारित करात. विशेषतः बेतलान जंय एक्सपो जाल्लो, डिफेन्स एक्सपो जाल्लो, असे काही जागे आहात. This is not right for you to say that on that platform in the debate. कारण म्हाका दिसलें राजू बाब नायक, he was like a conductor of that debate. And there are three people who could give their opinions. But तितू मध्ये राजू बाब नायक जेन्ना ओपिनियन दिता आपल्यालो उमके कडेन व्हर म्हूण, सो देन ही नो मोर, आय थॉट ही नो मोर रिमेन्स द कंडक्टर, ही बिकम्स द जज. ही मे do that in his individual capacity, I thought. Taka ma Rajuba म्हणलो no, he is the editor, and as an editor he said he has a say. So I tak म्हणले as an editor you have a say in the form of an editorial or in the individual form on a platform which is a debate platform. I tak म्हणले I don't know whether you have that say to be partisan on one side, because the debate is whether they want Sanban or not. Second part is where the Sanban should be. But Hingar Raju Bab, he considers that Sanban will be there, and he goes one step of trying to suggest or influence the higher ups, telling them that Sanban should be taken to Betul, Nakeri. But Raju Bab was firm on his decision. So still, तेणे म्हाका म्हणलो तुगेलो ओपिनियन तूं धाड, we will get it published. But for 2-3 days there was no answer. So आज हांवें परत राजू बाबाक उलयलो विचारपाक before I make this video whether he would give me a platform to clarify or to put out my say. He refused. He said we'll see it next time. So I said fine. With his due permission, with due respect to Raju Bab Naik, today I want to clarify some things. First and foremost, as a common person, I too feel Raju Bab Naik as a conductor of the debate have no right to influence or to be partisan with one of the parties, aggrieved parties or no, to be on any side and go one step to propose. That is one part. पद्धतीची परिस्थिती तयार करून तुम्ही लोकांमध्ये जो घोळ निर्माण करतात तो पूर्णपणे चुकीचो आणि धारगळ अशा ग्रामीण वाठारांत सनबर्न आयोजन करप हे म्हाका दिसता आम्ही मान्य करपाक शकत ना. गोंयचेर दूरगामी परिणाम करणारो हो विषय थारतलो आणि त्या खातीर सरकारान ह्या विशयाचेर फेरविचार करचो अशें माझे वैयक्तीक मत. ॲडव्होकेट अमित बाब सावंत. पळय सनबर्न हो जो विशय आसा पळय ह्या विशयाक म्हजो तीव्रतेन प्रखरपणान विरोध आसा. आनी
भविष्यखरपणान विरोध करतली आणि आमचो डिमांडय आसतलो हो गोंयच्यान हेचो समूळचे उच्चाटन जावपाचें सनबर्न नाकाच व्हेरी नायस ऑफ यू. म्हाका दिसता देर इज एक टुमॉरो लँड म्हणून बेल्जियमाक आसता थंय जवळ जवळ 10 लाख लोक पार्टिसिपेट जाता. मागीर ताजे फुडें जर आमी गेले जाल्यार फील्ड डे म्हणून आसता, ग्लेस्टन बीजी म्हणून आसता, अशे विविध UK आसा, लंडन आसा, अशे विविध म्युझिक फेस्टिवल मान्य केला की बेल्जियमान जाता लंडन जाता असो फेस्टिवल फायन एग्रिएबल अँड नॉट ओन्ली दॅट गोंयाय करून जाता नो डावट बट बिफोर दॅट द प्री रिक्विजीट एज पर इवन वॉट बाब कुंकळेकर जावं बाब राजू नायक जावं सगळे एग्री जाताय दॅट दीस system has to be first put in place because it has taken 17 years and the system is not being put in place. So, in Belgium and London now, थिंग इडियम जात ते आमी ओपन अँड शट केस करून काडूं सोदताय बट थिंगा वी हॅव टू ऑल्सो नो थिंगा सुविधा जायते आहाय थिंग एवरी 100 मिटर्स डस्टबीन आसताय हे बेसीक नेसेसिटी पयलीं आमगे हिंग तयार करपा जाय आनी जायतान कितें म्हणटाय धंदो जातो म्हणटाय ते इडियम फेस्टिवलीन सो धंदो जातो जाल्यार कितेंय करया जाल्यार एक कॉन्स्टिट्युन्सीन एक प्रॉस्टिट्युशन डॅन ओपन करपा लाय ह्या सरकाराक एक विलेजींनी मोडक्या शॉप घालपाची हा मरे लिगलायज कर तेजेरय धंदो मेळटलो कलेक्ट द फीज फ्रॉम देम लिगल आनी आमी केन्नाय म्हणना सावथानाक म्हणटा तोणा पेडण्या व्हरपा म्हणना आमी एटलीस्ट आय हॅव नेवर सेड दीस टू टेक एट अ पर्टिक्युलर प्लेस maximum what could be said is either the CM should take it in his constituency or the environment minister तेणे तेगे constituency व्हरपाचें otherwise ते हालवा थिंगा आसने हालवले why are they to disturb it by bringing it to south this is the reason all thing has messed up now those who don't want they will object to it so by you opening the past wounds where the Sunburn was rejected from Betul and Valley and all surrounding areas, तू आता गव्हर्मेंट आनी मोत दिता you're giving them ideas to take it back to Betul. That means हिरीत झालोले घाव there was a wound and now you want to pierce your fingers into the wound and open the wounds all over again. This is very not acceptable, Raju Babu. अशा तरेचे टुरिझमाक जे आता पळय फॉरवर्ड लुकिंग फेस्टिवल्स आसा ते ताचेर निर्बंध घालत नियंत्रणान दवरात फेस्टिवल जावपाक जाय पूण हे जे पळय विरोध करपाचे पळय टेक्नीक किंवा ते जे पळय एक आमचे कडेन सोशल एक्टिव्हिस्ट हो धंदो जाला काय मोठ्यान विरोध करप आनी मागीर निमाणे कॉम्प्रोमायज करप सो तो दुसरे राजू बाब म्हणटा एक्टिविस्ट म्हणटा हे कितें उर्चोन हाडप कित्याचेर निशेध मारप हो एक्टिविस्टांगे धंदो जाल म्हणटा धंदो एक्टिविस्टांगे जाल ना हे पर्यंत ते थोडे पत्रकार जावं थोडे एडिटर आतां तुजे भाशेनचो एडिटर राजू बाब तुजे असो मनीस भुतानी सारख्या प्रोजेक्टांक तुमी स्पॉन्सर घेताय आनी व्हड इव्हेंट कोताय तुमी कोणालो भुतानी प्रोजेक्ट आनी थिंगा गोंयकार दीस रात मोत्ताय आनी तुजे असो एडिटर ते प्रमोट कोताय थ्रू गोमंतक TV जाल्यार तुका एक्टिविस्टांचेर हो टेप मारपाक ते धंदो कोताय म्हूण आय डोंट थिंक इट इज अ गुड लँग्वेज दॅट यू हॅव यूज देर आमच्यांनी म्हणून जाता एडिटर धंदो कोताय म्हूण बट आमी जनरलायज कोनाय बट इन युअर केस जेन्ना तुवें भुटानी हाडलो गोंयकार भायर आहले आनी भायले भितर आहलोले तेदोणा हितू आमी थिंग रोटाले मोताले थिंगा गेटीचेर पूण तुवें एक तोंडा उतर काडूं ना नाजाल्यार तुवें CMान देखून सांगो ना ते आमगेले गोंयकार तांकां भितर घे म्हूण वयल्यान आमचेर पुलीस धाडले जाल्यार आतां कोण धंदो कोत्तो तुवें जाण जावपाक जाय म्हणटा विरोध हो पूर्ण विरोध जातलो काय निमाणे कितें तरी करून कॉम्प्रोमायज जातलो ना आता पळय आता सिद्धार्थ जशें म्हणटा की दूरगामी म्हटल्यार कितें एडवोकेट जावन एक प्रश्न विचारलो Yes. तो प्रश्न होता की गोंय आणि उरला ऑलरेडी आमच्या शाळांनी ड्रग्स पावले Yes. सोरो तर सामकी प्रतिश्ठेचे लक्षण लहान भुरग्याचे जर कितें वाडदिवस बारसो जालो जाल्यार सोरो सर्व करप जाल्यार सोरो जे दिले जाल्यार ते अर्थ उरना Exactly. सो घरांनी पावला शाळांनी पावला आणि खंय ते कितें उरलेले गोंयूय काबार करपाक हो दोन प्रश्न आहेत पहिलो प्रश्न म्हणतो पर्यावरणाचो साऊंड पोल्युशन हे मोठ्या संबंध अणजुणे बेल्टान हायकोर्ट परत बडी मारतात तरी जायना हाली वर्तमानपत्र सतत सांगतात की हे असले लाल EDM सगळे शेकांनी चालू असतात जर फेस्टिवल जाता हांव जर हांगा डिबेट करपाक बसला आनी हांव सन्मान कितें म्हाका खबरच ना अर्थ ना एज ए पत्रकार म्हणून हांवें सन्मान कितें चलता वचून पळोवपाक जाय दुसरें म्हण तूं एज अ पत्रकार सन्माना तूं असोच कांय नको म्हूण जेन्ना तूं कांय नको जाल्यार वॉट गिव्स यू दॅट गट फिलींग दॅट सन्मान शूड हॅपन एट केरी इन बेतूल डीड यू डू द स्टडी देर तूंच म्हणटा बरी कोण स्टडी जावपा जाय म्हूण
जाल्यार स्टडी जायनासतना हाव डू यू डायरेक्टली प्रपोज इट टू बी इन बेतूल? बेतलान संस्कृती ना, बेतलान मंदिर नाही, टेम्पल नाही, बेतलान इगोर्जो चॅपलां नाही, बेतलान लोक रावना, नाकेरी सकल लोक रावना. साऊंड पोल्युशन ओवर सोड. संस्कृती म्हूण जाय तूं. बेतूल इज फूल ऑफ संस्कृती ऑफ इंडिया मॅन. थिंगा आदलो आमदार आहलो तो बीजेपीचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बेतलान, आनी हांव तेंगे शेजारी. पूण शेजार पूण मोग रावपा जायना. शेजऱ्याचो गू मेळ उडयता हितू इट कॅन एफेक्ट मी ऑल्सो. सो वी वील रेज अ वॉयस. वी ऑल्सो हॅव अ ओपिनियन. सो तूं म्हणल्यार स्टडी करूंक जाय. ही स्टडी 1 year बिफोर करूंक जाय, नॉट 20 days बिफोर द इव्हेंट्स. सो हे सगळें तुवें सरकाराक मुखार घाल राजू भाऊ. विनंती करता तुकडे. वी हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर यू. आय रियली रिस्पेक्टेड यू. बट सिन्स आय कुड नॉट गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू पुट आउट माय फिलिंग्स of your statement, today I had to come out and make my stand clear, and also I have my opinion. If you see you have an opinion as an editor while you are a conductor of a debate, then I have also my opinion. बीजेपीचा जबाबदारी घेतो म्हणून तू गेला तरी कळतं. आणि युद्ध करता पण ती कला एन्जॉय करपी जे लोक असतात पळय, आता जर तू पळयशील लिस्ट आसा तेजेर टेबलां आणि टेबलाचे चार्जीस 1 लाख 1.5 लाख त्या टेबलार कितें कितें सव जातले तुका, कितल्यो बाटल्यो सव जातले तुका, ह्यो सगळ्यो गजाली भितर येतात. सो एक गोम असते अशी. आता पळय तू फाटले जर 3 महिने पळय गोंय हायकोर्ट सतत बडी मारत आसा की ज्या पद्दतीन लेट नाईट पार्टी जाल्ल्यात, ज्या पद्दतीन हे शेक्स आहात ते ज्या पद्दतीन कर्कश आवाज लावून लोकांची न्हीद कळयले. भुरग्यांची परीक्षा असतात डेफिनेटली आय एग्री विथ अंजोणे तर सतत आणि आय फुल्ली एग्री विथ यू. एक अर्धान ते आजून तसो कायदो आसा हायकोर्ट स्ट्रिक्चर्स पास करता तरी इम्प्लिमेंट जायना. दुसरे अर्धान तेच नाही हांव कसं म्हणटा हांवें एक साम्यक न्ही एक विचार म्हणपाक सोदता की जो सगळे आम्ही एक डिबेट करत डिबेटींतल्यान जर एक बरो जर सुवर्ण मध्य आमी काडपाक शकले. हांव एक करना. राजूबाब 17 सनबर्न झाले गोंयांत. 17 सनबर्न जावनूय अजूनपर्यंत त्याका सिस्टम कित्याक येना? तुम्ही जर धारगळ सनबर्न करतात त्याला धारगळच्या लोकांक थंयसरले जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी असतात किंवा जे लोक असतात बाबा त्यांना तुम्ही विश्वासान घेऊन असो आम्ही कार्यक्रम करपाक सोदता. आम्ही अजूनही आव्हान केले की ह्या सनबर्नाचो बाबा कितें राज्याक फायदो कितें, थंयसरल्या थळाव्या वाठाराक कितें फायदो हे आमकां स्पश्ट करा. तुम्ही ठरयलें सेटिंग केलें धारगळे करपाचें म्हणून सरकार कोर्टान सांगता आम्ही वी हॅव नॉट गिवन परमिशन, ही सेलिंग द तिकेट. हे सगळें कशें आम्ही मान्य करपाक शकता? बरं म्हाका एक सांग, म्हाका किशोर बाब एक प्रश्न आसा. काय ते पयलीं हांवें बरयल्लें की सनबर्न चल आमकांय नाका आशिल्लो पण तुमी हाडलो न्ही, तुमकां टुरिजम वचतो म्हाका दिसता. ओके चल आतां त्याच्यात आनी एक कळीन तूं राजभाऊ कितें म्हणटा, तुकाय सनबर्न नाका आशिल्लो, तुकाय नाका आशिल्लो जाल्यार ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तो तुका कसो जाय जालो, कित्याक जाय जालो, हितून पूण कितें जालें, हितून सेटींग जालें, जाल्यार हेजोय जबाब तुवें दिवपाक जाय. थोडे एक्टिविस्ट गोडे आसतले रॉंग आसतले, बट अ पिलर ऑफ this democracy, we know you people are working very hard for us. But also keep in mind, there are a lot of activists who go without food and water to safeguard Goa. आणि कितेंय एक्टिविस्टांक नाका म्हूण आसना जाल्यार तूं आयज तुवें हे सनबर्नाची तुवें डिबेट दवरल्या. I would have loved if you could keep this type of debates very often on big projects which are illegally being coming up, like Bhutanese down DLF. इंचेरी तूं डिबेट दवरल्यार बरें जातलें. अशे जागे तुम्ही निर्धारित करात, विशेषतः बेतलान जंय एक्सपो जाल्लो, डिफेन्स एक्सपो जाल्लो, अशे काही जागे आहात जंय सामकी दर्याची कड बीजेपी म्हणना तूं. फाल्यां जर समजा काँग्रेस सरकार आयलें, फाल्यां महाराष्ट्र आयलें किंवा आप आयलें, कोणाच्या हातान काय उरना, कारण त्यो लॉबी दर्यावेळेचेर म्युझिक शेकांनी चलपी वेगवेगळ्यो पार्ट्यो सोरो आनी ड्रग्स हे आता सरकारच्या हाताभायर गेला. हो प्रस्ताव तू फर्मागुडी सुद्धा आवाज हो तू प्रस्ताव तुझ्या सरकारकडे घालू शकता. टेफल पेशंट त्या हॉस्पिटलान ऍडमिट असता. तशें जर ह्या पर्यटन मंत्र्याक लोकांचो जर आक्रोश जर पळोवचो आसा गोंयचो, जे सावथाच्यान जे आतां हांगा हाडले ट्रायल करपाक, जीसीएचो ग्राउंड आसा पर्वरी, मंत्री महोदयान टुरिझम जर ताका बुस्ट करपाक जाय सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार जीसीएच्या ग्राउंडाचेर हेचो प्रयोग करपाचो. आणि लोक आमी एक प्रॅग्मॅटीक जावपाक जाय. प्रॅग्मॅटीक म्हळ्यार अशें की आमकां आमी प्रॅग्मॅटीक जावपाक जाय. I thought that you said it by mistake. Instead of saying pregnant, I thought it is pragmatic. For the sake of Goa, pragmatic जावपान कितें उरलां? Goa is totally made pregnant by most of them, that illegal projects, large sale of land, large sale of conversion of
लँड्स फॉर सेटलमेंट्स. मागीर तूं म्हणटा गोंयांत सगळें ऑलरेडी आहा, गोंयांत काबार जालां, गोंयांत कांय उरना. सो कांय उरना जाल्यार आमी सगळ्यांनी बोडसा हात घाल रावपाचें, कोणें आवाज करप ना. आय डोंट नो राजू बाब तुगेलें मायंड सेट कित्याक चेंज जालें तें. बिफोर आय नो यू हॅव बीन सच अ प्रोटेक्टर ऑफ गोवा, बट टुडे इट लुक्स लायक थिंग्स आर ड्रिफ्टिंग अवे from the actual issues. You have become little moderate or even lighter against the destructive projects of Goa. हे बाबा गोंय काय गजाली आता गोंयांत काय आम्ही काय करू शकनात. एवढा व्हडलो इव्हेंट त्या मतदारसंघात येता आणि त्या मतदारसंघातल्या दोनूय आमदारांक जर खबर ना याचे अर्थ कितें? व्हेरी नाईस तुमचे दोघी इज अ व्हेरी बिग इंडस्ट्री. जशी फिल्म इंडस्ट्री चलता त्या एक फिल्म करपा फाटल्यान जवळजवळ 1000-1500 लोक लागतात. विविध म्हणजे टेक्निकल लागतात, तातूंत ते च्या हाडपाचो भुरगो पसून लागता, ताचे हॉटेल चलता, कितलेशेच गोष्टी चलता. तशेंच म्हाका दिसता आमकां आयज प्रत्येक कमर्शियल व्हेंचर्स आमी जे करता ताच्या फाटल्यान आमकां फायदो कितलो जाता, ताका आमकां नुकसान कितलें जाता. फायनली इट इज द पीपल्स वर्डिक्ट. म्हणून लोकांक समजून सांगपाक जाय की बाबा हे पॉझिटिव्ह ताचे एस्पेक्ट आसा आणि हे ताचे नुकसानय आसा. ना पण 17 सन्मान जाऊनही सरकार सांगूक शकना जाल्यार दिस इज समथिंग सिरियस. तो म्हणटा तांच्या म्हाका काल आणि एक वरा सरकारान होय विचार करपाक जाय, एक वरा टुरिझम बंद घालून कितें जाता तें पळोवपाक जाय. येस वेल टेकन अमित बाब तुम्ही सगळे आमच्या कार्यावळीन आयले. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच राजू बाब. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, म्हजें कितें चुकलें जाल्यार तुवें मानून घेवचें, कारण म्हाका तुका कडेन जायतें उलोवचें आसलेलें, पूण म्हाका ती एक संदी तुका कडच्यान मेळोंक ना, म्हणून आयज हें म्हाका उलोवन स्पश्ट करचें पडलें आनी म्हाजी भावनाय व्यक्त करची पडली. थँक्यू.